मायनी सुरू जाता म्हणसर कामगारांक दर एका म्हयन्यात 15,000 रुपया भत्तो दिवचो अशी मागणी कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फ्रांसेका हांणी केला। कामगारांच्या फुडाराचो विचार करून सरकारान ठोस निर्णय घेवचो अशी मागणी ताणें केल्या। मागण्याचे निवेदनूय तांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक दिला। झेजा वांगडा बांदोडकर, चौगुले आणि हेर कंपनीच्या कामगारां वांगडा कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेका हे बेरेस्तारा सांखळेच्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। ह्या वेळार दिवचलेचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, कामगार फुडारी सुहास नायक आणि हेर कामगार हाजीर आशिल्ले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांच्या मागण्याचेर विचार करपाचे उतर दिले। सरकार कामगारांचे हित पळयतले अशेंय तांणी म्हटले। आणि ज्या मेरेन तांकां काम मेळना, ज्या मेरेन ते कामासून पयस आहात, त्या मेरेन तांकां रिटेन्शन अलावन्स एक 15,000 मागल्यात आमी दर म्हयन्याक। आणि त्याच बरोबर गोवा मायनिंग वर्कर्स रिट्रेंचमेंट स्कीम म्हणून एक तयार करची, जाच्या वरवीं कामगारांक जशे गोवा लेबर वेलफेअर बोर्डान रिट्रेंचमेंट वर्कर्स स्कीम आहा ऑन दॅट पॅटर्न ताच्याकी मातशे सुदार करून कामगारांक मायनीच्या संरक्षीत आणि संरक्षण करचे अशे कांय ठोस मुद्दे मुख्यमंत्र्याचेर फुडें दवरले। एक म्हणल्यार की कामगारांक 6 जुना उपरांत मिनर आसतले, मायनीचेर आसतले वा ना, वो काडटले वा कितें करतले तेच्या बद्दल सरकारान काळजीदारपणान इंटरव्हीन जावन मध्यस्थी घेवन मिनेरांक आपोवन मालकांक आपोवन ताचेर चर्चा करून सगळ्यांक आपोवन चर्चा करून फुडली वाट काडपाची आनी कामगारांक वेवस्थीत बरें फुडार दिवपाक वावुरपाचें।